प्रितीच्या भावान भयणींनो, अशीच एक घडणी आसा की एक मनीस जो मदले पिरायेचो मनीस जो आपलो काम जाल्या उपरांत तो एक जाणट्यांच्या ओल्ड एज होमान तो भितर सरतालो. तेन्ना आपलें काम जाल्या उपरांत तो घरा वतालो तेन्ना तो त्या ओल्ड एज होमान भितर सरतालो आनी तांकां आपलो आदार दितालो. तांच्या लागीं वेळ सारतालो, तांकां तांचे लागीं उलयतालो, तांकां देवाचें उतर तो वाचतालो, तांचेर नियाळ करतालो, तांचे लागीं मागणें करतालो, तांचे बरोबर जायतो वेळ सारतालो. आनी ही जाणटी ताका जायती उमेदीन ती रावताली तो केन्ना येतलो काय म्हणून. सदांच ह्या मनशाचें चाली रितीन हें दिसाच्या दिसपट्या वावर जाल्या उपरांत तो हांगा वचपी आनी तो ह्या जाणट्यांचें काळजां तांची मनां तो तांकां खुशालकाय हाडपी ह्या तांकां भेट करून. पूण एक दीस अकस्मात अशें जाता की तो त्या ओल्ड एज होमांत वचोंक बंद जाता आनी सगळीं चिंतूंक पडटात तो मनीस खंय गेलो काय म्हणून. आनी कोणाकूच खबर ना त्या मनशाक कशे तरेन त्या मनशाचे वरवीं विचारपाक वो ताका कोणाची खबर आसा, कोणाक खबर आसा तो खंय आसा तो विचारूंक कोणाकूच खबर ना कितें करचें तें. आनी अशें 1 म्हयनो जाता, 2 म्हयने जाता, 3 म्हयने जातात आनी ताची खबरूच ना. अकस्मात एक दीस तो त्या ओल्ड एज होमांत परत त्या दारा मुखार येवन उबो आसता. 3-4 म्हयने जाल्या उपरांत तो येवन उबो आसता आनी ताचे बरोबर आनीक एक मनीस जो ताका धरून हांगा आयिल्लो तो ताका धरूंक. आनी ह्या ताका पळोवन ह्या जाणट्यांचें पयलोच प्रश्न म्हणल्यार तूं खंय आसलो? आमी तुका कितलीं हुस्केतालीं, तुजी कांयच खबरूच ना, तूं खंय आसलो? आनी त्या वेळार हो मनीस तांकां जबाब दिता की हांव दोतोराशी गेल्लो आनी तेन्ना दोतोरान म्हाका सांगलें की म्हजी आय सायट जी आसा ती पिड्ड्यार जायत वता आनी म्हाका दिसलें की फुडाराक हांव कुड्डो जालो जाल्यार तुमकां हांव देवाचें उतर तुका वाचूंक मेळचें ना. देखून हे 4 म्हयने हांव कुड्डो जाता हांव देवाचें उतर शिकूंक लागलो आनी शिकून ताचें न्याय करून आज हांव हांगा आयलां. म्हज्यान चड पळोवंक जायना, म्हज्यान दिसूंक जायना, ताका लागून हांव आनी कोणाक घेवन आयलां आनी आतां म्हज्यान तुमकां देवाचें उतर पडगोटूंक जाता. हांव कुड्डो करप पूण देवाचें उतर हांवें शिकलो आनी तुमच्याच पासत हांव हांगा आयिल्लो आसा. मोगाच्या भावान भयणींनो, ह्या मनशान देवान दिल्लें कार्य परगटलें आपल्या जिवितांतल्यान. तो काम करतालो खरो पूण ताचो आनिकूय ताणें देवाचो कार्य पाडलो म्हणटा ती आपल्या जिवितांतल्यान तो दुसऱ्यांक पावलो, दुसऱ्यांक ताणें देवाचो मोग परगटलो. आयज आमकां ही वाचपां तेंच शिकयतात. आमी पयलें वाचप पळयत जाल्यार मालाकियास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें घेतलेलें आसा आनी आयज देव आमकां चडसो इस्रायल प्रोजेक्ट सांगता. मालाकियास प्रवादा वरवीं तो तांकां शिटकायता. मालाकियास प्रवादाच्या काळार इस्रायल लोक वायट मार्गान चलताले. इस्रायल लोक आनी तांचे याज्ञीकूय वायट मार्गान चलताले. ते देवाचे मनामेन पाडनासले, ते वायट चाली रितीन ते भितर सरलेले आनी याज्ञीक देखून बरें योद्न करिनासले. ते कुड्डे तोणटी जनावरां देवाक तांचो योद्न देवाक भेटयताले आनी आपल्या दिसवडो ते देवाक दिनासले आनी अशें करून ते देवा कडसून पयस केल्ले. आनी आयज देव मालाकियास प्रवाद्या वरवीं तांकां सांगता की भाकीत करता की सर्वेस्वर अवचितूच आपल्या मंदिरांत येतलो, आपल्या आसनार बसतलो आनी नीट करतलो म्हणून. आनी हेंच तो आयज ह्या इस्रायल परचेक मालाकियास प्रवाद्या वरवीं सांगता. आनी आयच्या शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, हेंच
आमकां कितें मालाकीस प्रवचन कितें सांगलोलें तें ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां सारकें जाल्लें दिसून येता. बालक जेजूक देव मंदिरांत आयज मारिया आनी जुजे घेवन येतात, भेटयतात आनी ती बरी आवय बापूय कशी ताणें देवाचे नेम पाडले. सुमूर्तीन बरयलेले आसा ते नेमा प्रमाणे ताणें जेजूक देव मंदिरांत हाडून भेटयलो. आनी मगाच्या भावान भयणीनो, देवाचे चाली रिती प्रमाणे ह्या भेटवणेक 2 भाग आसात. पयलो म्हणल्यार भुरग्याक जल्म दिल्ले आवयचें शुद्धीकरण करपाचें आनी दुसरें म्हणल्यार जल्मल्ल्या भुरग्याक देव मंदिरांत भेटोवप आनी भेटयलेल्या बालकाक सुदोवप. हें जावन आसा देवाच्यो चाली रिती. आनी आमी पळयत जाल्यार मगाच्या भावान भयणीनो, मारिया आवय, जेजूची आवय, तिका हें शुद्धीकरण करून कसलीच गरज नासली, कित्याक ती पातकाय सयत देवान तिका विचलली आपल्या भुरग्याची आवय जावंक. आनी जेजू देव जावन ताका देव मंदिरांत भेटोवंक कसलीच गरज नासली. पूण आयज आमी पळयता मारिया आनी जुजे नेमा प्रमाणे जेजूक ह्या देव मंदिरांत भेटयतात आनी देवाचे नेम पाळटात. आनी मालाकीस प्रवचनांत कितें सांगलोलें, देव अवचितूच भितर सरतलो आनी हेंच जाता. आज जेजू देव मंदिरांत भितर सरता आनी त्या वेळार जो एक प्रमाणीक मनीस आसलो सिमियोन, तोय देवाचें हें देव हाजीर जाला तें ताका गमोन येता. पवित्र आत्म्याच्या बळान तो भरलेलो आनी तो देवाक वळखता. आयज आमकांय तेंच करूंक आपयल्यान. आमी आयज मगाच्या भावान भयणीनो, आमच्या महाधर्मपरांत दोतोनीचोय दीस समारंभता, तेन्ना आमी आमच्या दोतोनीचो उगडास करुया. आमी जायते फावटी आमी दोतोन शिकलेलीं आसात, आमी मागण्या करतात, पूण आमचे भितर तो भावार्थ आमी घट जावंक ना. जायते फावटी जायते परिस्थितीक लागून आमचो भावार्थूय ल्हव जायत वता आनी आमी देवा सुशेनी पयस गेल्लीं आसात. आयज आमकां ह्या दोतोनींतल्यान आमी जी कितें शिकलेलीं आसात, मागणी शिकलेलीं आसात, तातूंतल्यान आमी देवाक परगटूंक आमकां आपयल्लीं आसात. देवाच्या उतराच्या आदारान आमकां मुखार चलोवंक आयचीं वाचपां आपयतात. आनी आमी हें करतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां शिटकायतात. आमी आमच्या जिवितांत 4 वस्तू घेवया. हे दोतोनींतल्यान आमी देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं भावार्थाचो पळजोड फांकोवया. मोगाच्या भावान भयणीनो, आमची पयले सतर आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करुया आनी होच भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. आयचें हें वाचप आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, तेच परीन बोरमाशाचो पळजोड आमी फांकोवया. जायतीं आमचीं भावां भयणां अडचणींत आसात, जायते त्रास भोगतात, तांकां आमी बोरमाशाचो उजवाड जावुया जेजू भाशेन. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाचो पळजोड आमी फांकोवया. आयज आमकां जेजून आपलो मोग दिलेलो आसा, तोच मोग आमी आमच्या भावा भयण्यांक जीं जांकां कोणूच ना, तांकां आजून मोग मेळोंक ना, देवाचो मोग मेळोंक ना, तींच तांकां आमी देवाचो मोग दाखोवया. आमी हें सगळें शिकलेलीं आसात आमच्या दोतोनींतल्यान. आयज आमी तें देवाक भास दिवया की आमच्या जिवितांतल्यान आमी हें सगळें कार्य आमकां दिल्लें आसा तें आमी परगटूंक देवा लागीं हीच करपा आनी शक्ती मागुया हेंच काम ताचें करूंक. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, आयज आमी मागणें करता आसतना आमचें मागणें जावं ती की आमी देवाक आनीक अणभवूं आनी तेच अणभवान आमच्या जिवितांत देवाची शक्ती आमी घेवंक हीच करपा देवा लागीं आमी मागुया.